नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या पर्यावरण आनी उदरगतीच्या नदरेन देशांतली जायतीं मुखेल राज्यां उरलीं फाटीं. पर्यावरण आनी भौशीक भलायकेच्या म्हत्वाच्या मळार गोंय राज्यान देशांत सोडलो पयलो दर्जो. म्हापश्या एका तरणाट्यान स्वताचेर गुळी मारून सोंपयलो जीव. कोयर उडयतना ताचो व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत ताचेर एफआयआर नोंद जाल्ल्यान उखल्लें हें पावल. सुत्रांची म्हायती. सांगेच्या एका मनशाक सायबर गुन्यांवकारांनी फटोवपाचो प्रकार उक्ताडार. अंदमान टूर पॅकेजीचे हायस दाखोवन घातली 1.51 लाखांची टोपी. सांगे पुलिशेन गुन्यांव केला नोंद. मये वाठारांत घराकडेन पार्क केल्ले मोटरसायकलीक उजो लागपाची घडली घडणूक. मोटरसायकलीक कोणे तरी मुद्दम जळयल्याचो दुबाव उक्तायला घरच्यांनी. म्हजे घर येवजणे उपरांत आतां म्हजो फ्लॅट येवजण करतले सुरू. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोशणा. आनी गोंयांत गोडेमुताचे उच्च रक्तदाब आनी मोटेसाणीचे प्रमाण आसा चड. जेवणातली साकर तेल करात कमी. प्रोसेस फूड पुरायपणात करात बंद. मुख्यमंत्र्याचे आव्हान. समिस्ताक पर्यावरण दिसाची परबी. पर्यावरण आनी उदरगतीच्या नदरेन देशांतली जायतीं मुखेल राज्यां फाटीं उरल्यात जाल्यार गोंयांत उल्लेखनीय कामगिरी जाल्ल्याची नोंदणी जाल्या. केंद्रीय विज्ञान आनी पर्यावरण केंद्राच्या मेळिल्ल्या अहवालात पर्यावरण आनी भौशीक भलायकेच्या म्हत्वाच्या मळार गोंय राज्यान देशांत पयलो क्रमांकाचो दर्जो मेळयला. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान जाहीर केल्ल्या अहवालात गोंयच्या टिकाऊ उदरगतीच्या यत्नाक मान्यताय दिल्या. पर्यावरण आणि भौशीक भलायकेच्या मळार गोंयच्या उत्कृष्ट कामगिरीक लागून गोंय राज्यान देशांत पयलो क्रमांकाचो दर्जो मेळयला. सेंट्रल सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंट आनी डावन टू अर्थ नेमाळ्याक उजवाडाक हाडिल्ल्या स्टेट ऑफ द इंडियन एनवायरमेंट 2026 ह्या अहवालात हो निश्कर्श उक्ताडार आयला. हो अहवाल देशांतल्या 36 राज्यांचो आनी वेगवेगळ्या भौगोलीक प्रदेशांचो खोलायेन अभ्यासाचेर आदारिल्लो आसा. पर्यावरण, शेती आनी भुंयचो वापर, भौशीक भलायकी, मनीस उदरगत आनी भौशीक मुळावी बांदावळ ह्या निश्कर्शाचेर राज्याचें मुल्यांकन केलें. गोंय, आसाम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आनी ओडिशा ह्या देशांनी पर्यावरण क्षेत्रांत अपवादात्मक रितीन बरे तरेन कामगिरी केल्या. नूतनीकरण केल्ल्या विजेचो वाडत वचपी वापर गोंयच्या यशाचें मुखेल कारण म्हूण CSE संशोधकांनी सांगला. भौशीक भलायकेच्या मळारूय गोंयचो देशांत पयलो क्रमांक आसा. राज्यांतल्या दर एका नोंदणीकृत मरणाचे वैजकी कारण नोंद करपाची पद्दत देशांतल्या गोंयच्या तामिळनाडू हांचे वांगडा गोंयचो अभिनय खाशेलो जाला. पूण रान उदरगत, सांडपाणी विरो लावप, न्हंयचें प्रदूषण अशा वाठारांनी अजूनय सुदारणा करपाची गरज आसा अशें अहवालात नोंद केला. उर्जा क्षेत्रांत गोंयांत सौर आनी जैव उर्जे वरवीं सुमार 65.25 कोटी परस चड युनिट वीज तयार जाल्या. तातूंतली सुमार 87.52% वीज सौर उर्जेची आसा. पर्यावरण संवर्धन, भलायकी आनी टिकाऊ उदरगत हांचे कडेन गोंयची यशस्वी राज्या खातीर अभिमानाची गजाल मानतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापश्या वाठारांत एका 22 वर्साच्या तरणाट्यान आपल्या घरा स्वताचेर फारपेट करून आपलो जीव सोंपोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. कोयर उडयतना ताचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत ताचेर एफआयआर नोंद जाल्ल्यान तो मानसीक तणावा खाला आशिल्लो देखून ताणें हें पावल उखल्लें अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. घराकडेन पार्क केल्ले मोटरसायकलीक उजो लागपाची घडणूक शुक्रारा फांतोडेर मया वाठारांत घडली. तळ्याव्यांनी उजो पालयता म्हणसर मोटरसायकल नासून गोबोर जाली. उजो कसो लागलो तें कळूंक ना, मात मोटरसायकल कोणे तरी मुद्दाम जळयला असो घरच्यांक दुबाव आसा. मोटरसायकलीक उजो लागपाची ही घडणूक मयेच्या केळबाय वाड्यार घडली.
प्रसाद माटणेकार हाणें आपली हिरो होंडा स्प्लेंडर ही मोटरसायकल घरा कडेन पार्क करून दवरिल्ली खंय. शुक्रारा फांतोडेर अचकीत मोटरसायकलीन पेट घेतलो. हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. ह्या प्रकरणात पुलीस फुडलो तपास करतात. आयज सकाळी हांव उठले त्या धुवर जाला म्हणून दार उगडून तो भायर येवन पळयता जाल्यार गाडी सगळी पेट्टा. मागीर हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, तिका लेट जालो. मागीर आमच्या हांगातल्याच लोकांनी घराक उजो वाशाक लागलो म्हणून पालयलो उजो. आनी ती गाडी मागीर आपुणूच चलयली, आपुणूच जाली. मागीर आमी पळयल्यार बाटली पेट्रोलाची गावली आनी फस्क. ते कोणी काम करून कोण पळोवना. तुम्ही पोलिसाक कळयले? हय, पुलीस येवन गेले. तुमकां तो दुबाव बी कोणाचेर आहा? तसो आतां कशें सांगूंक शकना न्हू लोकांचें म्हणून आमी पळोवंक ना न्हू दोळ्यांनी. मागीर सकाळी फांतोडेर कितल्यांक सुमारे? संग सकाळी गजाल. तेन्नाच पेट्टाली? हय, तेन्ना. राती केन्ना हाडून दवरलें? णवांक गाडी हाडून दवरल्या तेणी राती. आमी कशी जेली खाली काय बेगिना निघता. जा म्हटल्यार आमच्या न्ही जा. सकाळी आतां संक ती जाली. आनी घराक बी चड उजो लावंक ना? वाशाक लागलो म्हणून मागीर ते घराक लागून म्हणून लोकांनी पालयली पाणयान. पोलीस येवन गेले तर? हय, फायर ब्रिगेड कशी गाडी एक म्हटल्यार एक हांगासून सुटाना, सकयल कांय गावाना. ते येयले, ते म्हणपा लागले पालयात पाणयान. मागीर पोलीस येवन गेले? हय, येवन गेले. सकाळी संक सुमार अशें जालें की हांगा गाडयेक उजो पेटलो. कसो पेटलो, कितें पेटलो तो आमी सांगूंक शकना. संक सुमार तो रूड ती खंय आमकां उलो करून गेल्ली. म्हटल्यार मागीर आमी उठली जाल्यार पळयल्यार हांगा उजो पेट्टा. घराक उजो लागात म्हणून आमी तो पालोवंक उरलो उजो. पालयल्यात तुमी? आमी सगळे पालयले हांगासले येयले आनी शेजारी सगळे आमी पालयले. पूण घराक बी उजो लावंक ना? उजो लागना, वाशाक लागलेलो उजो. पूण त्याच टायमार आमी पावले न्हू, पायप घेवन मारले आनी पालयलो. पयलीं घराचो उजो पालयलो आनी मागीर गाडी पालयली. मागीर कोणाक कितें जावंक ना, कोणाक कितें जावंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. ज्या फ्लॅट धनियांनी पुराय पयशे भरून अजून मालकी हक्काची कागदपत्रां मेळूंक ना अशा लोकां खातीर म्हजो फ्लॅट येवजण बेगीनूच सुरू करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. मडगांवां मुख्यमंत्र्यान म्हजें घर येवजणेच्या लावार्थ्यांक सनदाचें वांटप केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर येवजणे खाला लावार्थ्यांक सनदाचें वांटप केलें. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, आतां म्हजो फ्लॅट ही येवजण बेगीनूच सुरू करतले. ज्या फ्लॅट धनियांनी पुराय पयशे भरून अजून तांकां मालकी हक्काची कागदपत्रां मेळोंक ना तांचो फ्लॅट नावार करून दितले. राज्यांतली घरां आनी गृहनिर्माण क्षेत्रांतले प्रलंबीत प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ह्या कार्यावळीक खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी हेर आमदार हाजीर आशिल्ले. म्हजें घर काडल्या उपरांत म्हजो फ्लॅट ही योजना आसा. कारण म्हाका खबर आहा कितलेशेच हजारांनी फ्लॅट्स हे आयजूय बी इरेग्युलर आसा, तांच्या नांवार ते जावंक ना. ती प्रोसेस सुरू आहा. थोड्याच दिसाच्या भितर म्हजो फ्लॅट ही योजना आमी काडटले आनी ज्यांचे अशा पद्दतीचे फ्लॅट घेवन तांकां तांचे कायदेशीर अजून कागदपत्रां मेळोंक ना तांकांय बी रिलीफ दिवपाचें काम म्हजें सरकार करतलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत परवानगी नासतना रस्ते खणप्याचेर जातली कडक कारवाय. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान 1 ऑगस्ट 2024 मेरेन परवानगी नासतना खंयच्याय रस्त्याचेर रस्त्या कुशीक वा भौशीक मार्गाचेर खणपाक बंदी घाल्या. जाल्यार आतां सावन हाय पॉवर समितीचे परवानगी बगर खणकाम केल्यार थेट FIR नोंद करतले अशी शिटकावणी मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या. पळयात. Government will bear the difference in the cost will be borne by the government. The categorically assurance given by the chief minister in presence of all the contractors associated. इलेक्ट्रिसिटीन मातशें तें खणून दवरला. खणून दवरपाचें तें चलता, पूण आतां हाचे मुखार इलेक्ट्रिसिटीक खणलें विदाउट परमिशन ऑफ द हाय पॉवर कमिटी जाल्यार FIR will be filed against him. सारकें पुलीस will take action. थंय आनी मागीर मर्सी ना म्हणून आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. ताजेर इलेक्ट्रिसिटीचो चीफ इंजिनियर आहा, ताजेर BSNLचोय मनीस आहा, जनरल मॅनेजर, सगळे आसा त्या कमिटीचे. दॅट कमिटी हेज टू आनी ऑनलायन पोर्टल आहा, दॅट कमिटी हेज टू क्लियर द डिगींग. ते डिगींग घेना आसतना जर कोणें कॉमेंट्स केलें ताजेर एक्शन करता.
गोंयांतले गोडेमुताचे उच्च रक्तदाब आनी मोटेसाणीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसप धोक्याचे. हे टाळपाक नेमान व्यायाम करप गरजेचे. साखर तेल उणें करचें, भायलें जेवण थंड पेयां पिवप बंद करचें. घटमूट गोंया खातीर सगळ्यांनी यत्न करप गरजेचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. गोंयांत तुमी जर पळयशात 2 दिसाच्या पयलीं म्हणजे नॅशनल हेल्थ सर्वे भारत सरकाराचो डिक्लेअर केलो. हेतून 3 गजाली ज्यो लक्षांत आयल्या ह्यो खूब धोक्याच्यो आसा. गोंयच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या नुसार धोक्याच्यो आसा. हे 3 गजाली कितें? गोंयांत सरासरी डायबिटीसचें प्रमाण म्हणजे भारत देशांत जर आमी 10 लोक काडले म्हणजे 100 लोक काडले आनी थंयसर जर 10 लोकांक जाता जाल्यार आमकां 20 लोकांक जाता. आमकां डब्बलीन वाडोंक लागल्या. म्हणजे डायबिटीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलेली आसा. सरासरी जर आमी म्हणटा की हायपरटेन्शन जर आसत 100 लोकांच्या मदीं थंयसर जर 10 लोकांक आसत जाल्यार आमकां 15 लोकांक जावपाक लागला. आमचें ब्लड प्रेशर खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. तिसरी गजाल विच इज अ मोठेपणा, लठ्ठपणा जो येवपाक जाय तो आमचो 50% फक्त डायलिसीस युनिट आशिल्ले. आज आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस युनिट आसा. प्रत्येक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत डायलिसीस युनिट आसा. प्रत्येक जण आपलो डायबिटीसाचो नंबर केन्ना लागतलो कोण पळयता. ती पाळी कोणाचेर येवची न्ही. म्हणून तुमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा आमी फुडलो 5 जून पासून 5 जुलय पर्यंत आनी 1 म्हयनो हो कार्यक्रम वाडयला. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, प्रायव्हेट डॉक्टर्स आयुर्वेदीक किंवा आयुर्वेदीक कॉलेज, अय्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा हांच्या कडेन ह्या कित्याक आमकां प्रिव्हेन्शन घेवपाक जाय. आमकां दुयेंत जावचेंच न्ही. दुयेंत जाल्या उपरांत आमी इन्सुलीन हाडुया म्हणून हाडूंक वचोंक नाका. इन्सुलीन थंय फुकट मेळटा म्हणून तें कितें खंय गुळयो ना म्हाका इन्सुलीनूच दी तें बरें जाता, बेगीन शुगर देंवता आनी इल्लें गोड खावपाक मेळटा. तें करूं नाकात. आमकां इन्सुलीन लागचेंच न्ही आनी चुकून सुद्दां आमी डायलिसिसाचेर पावचे न्ही. म्हणून काळजी घेवपाक जाय. आतां पासून म्हाका दिसता गोड खावचेलें बंद करात, खूब जालें. तेल खावपाचें बंद करात आनी नियमीत आमी जाका म्हणटा की एक्सरसायज जो करपाक जाय आनी तोच आमची दिनचर्या आनी ऋतुचर्या आयुर्वेदांत सांगल्या ती फॉलो करपाक जाय. कन्सल्ट करात आयुर्वेदीक डॉक्टराक, प्रिव्हेन्शन घेयात. सांगेच्या एका मनशाक सायबर गुन्यांवकारांनी फटोवपाचो प्रकार उक्ताडाक लायला. अंदमान टूर पॅकेजीचे हायस दाखोवन ताका 1.51 लाखांची टोपी घातली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण व्हॉट्सएपा वरवीं संपर्क करून बनावट टूर पॅकेजची ऑफर दिवन ताचे कडल्यान पयशे घेतले खंय. ह्या प्रकरणा विशीं सांगे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांतल्या सैम पर्यटन मोग्यां खातीर एक बरी खबर. पावसाळी पर्यटनाक आनीक चालना दिवपा खातीर गोंय रान उदरगत महामंडळान पर्यटकांक कांय नवे घसघशे उक्ते करपाचो निर्णय घेतला. पूण वाडत वचपी गर्देक लागून सुरक्षेचेरूय खासा भर दितले. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्या सैमीक सोबीतकायेचो आनीक एक नवो आंग पर्यटकांक अणभवपाक मेळटलो. गोंय रान उदरगत महामंडळान ह्या पावसाळ्यांत कांय नवे घसघशे सोदून काडून ते पर्यटकांक उक्ते करपाचो निर्णय घेतला. ह्या उपक्रमाक लागून गोंयच्या भितरल्या वाठारांतल्या सैम पर्यटनाक चालना मेळटली. तशेंच लोकप्रिय पर्यटन थळांचेर गर्दीचो दबाव उणो करपाक मदत जातली अशें महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर देविया राणेन सांगले. पावसाच्या दिसांनी घसघश्यांचेर पर्यटकांची व्हड गर्दी आशिल्ल्यान कसलेच अपघात जावचे न्हय हे खातीर खाशेली जतनाय घेतले. पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर गरजेची यंत्रणा वापरप, नागरी आनी मुळाव्यो सुविधा वाडोवप, वाठार चड रिलॅक्स आनी सुरक्षीत करप हाचेर भर दितले. ताचे वांगडा बोंडला अभयारण्यात कुटीर सुविधांचो दर्जो वाडोवपाचें काम हातांत घेतले आनी पर्यटकांक ऑनलायन बुकींग प्रक्रिया सोपी करपा खातीर संकेतथळ वेवस्थापनय घटमूट करतले. मजगती साळावले धरण वाठारांत बांदपाक लागपी बाल उद्यानाच्या वावराचोय नियाळ घेतलो. हो उद्यान रोखडोच कुटुंबीक पर्यटन आकर्षण जातलो अशी म्हायती बसकेंत दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत स्मार्ट मिटर लावपाचो निर्णय घेवपा खातीर आम आदमी पक्षान भाजपा सरकाराचेर नाराजगी उक्तायल्या. वीज पुरवण बदलपाची गरज तरी कितें आसा अशी टिका सरकाराचेर केला. गोंय राज्यांत पयलीं वीज पुरवण कायम करची आनी उपरांतूच स्मार्ट मिटर लावचे अशी मागणी केल्या. राज्यांत विजेचो उणाव ना. वीज दर वाडिल्ल्यान आनी सेगीत वीज खंडीत केल्ल्यान नागरिकांक त्रास जाता असो सणसणीत आरोप आप पक्षाचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान दिला. Smart meter is that the cost of consuming electricity will go up. That is 100%. म्हणजे लाईटीचे बिल वाढतले. I already told you that in other states where smart meters were introduced, it has been proven that for the same consumption, those meters are giving higher bill. That is one point. Secondly, prepaid metering. आमचे जे Mr. Hedre asa, who is the in charge of this project, he has said that in Goa we will enforce prepaid metering. प्रीपेड मिटरिंग म्हणजे कितें तुका पयलींच लायटीचे बिल दिवचे पडटले. 10,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पयलींच दिवचे पडटले आनी जशें तूं कंज्यूम करता ते तुजे बॅलन्स देंवतले. जशें सांगलें रातचे जर तुजे बॅलन्स सोंपले तुजी लायट गेली मागीर तूं ऍप उगड, रिचार्ज कर आनी प्रयत्न कर की तुजी लायट परत येतली. पूण इन अदर स्टेट्स वेर दिस हॅज बीन इम्प्लिमेंटेड देर हॅव बीन लॅक्स ऑफ केसीस वेर लोकांनी रिचार्ज केले सुद्दां पूण ते कनेक्शन परत आयलें ना. So in a case where there is an emergency or there is any security risk, it is unnecessary हे जे लोकांचे फोर्स करपाक. So smart meteraचे जे षडयंत्र आसा, it is a very dangerous proposal by the Goa government and we protest the forcible installation of smart meters all over Goa. This is the prediction I want to make. 2027 जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार परत आयलो आणि हे सगळे 7-7.5 लाख स्मार्ट मीटर घालपाचो जर आणि हो प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो जाल्यार देर इज अ व्हेरी गुड चान्स दॅट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन इन गोवा विल बी प्रायव्हेटायज्ड. तांणी फक्त स्टेटमेंट दिला. ज्या ज्या जाग्यार आमकां कळ्ळा पयलीं थंय ते आमी प्रोटेस्ट केल्ले आसा आनी दे हॅव स्टॉप्ड इट बिकॉज देर इज नो लीगल मॅन्डेट. तांच्याच स्वताच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान पार्लमेंटान सांगिल्लें आसा की दिस इज नॉट मॅन्डेटरी आणि हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर आपण दादा कशें सांगता की ना गोंयांत मॅन्डेटरी ना. तुम्ही कोण सांगपी? आमची बिलां तरी कमी करा मरे तुम्ही. आमकां 24 तास लायट दिया पयलीं. वो डेटा आमी फोनार घेवन कितें करतले की लायटीचो आउटेज जालो म्हणून किंवा 8,000चे बिल आयले फोनार कोण कितें जातलें आमकां. सेइंग इज when there is no need, when the money can be used for something else, why are the electricity department engineers acting so aggressively on this issue? Uttar Pradesh, they still had those analog meters, म्हणजे ते चक्र घुमताले पळय ते पेन्नाचे मीटर ते चेंज करपाक ओके आसा. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लम. गोंयांत ऑलरेडी आमी अपग्रेड जाल्ले आसा. डिजिटल मिटर्स आणि स्मार्ट मिटरांत कांयच फरक ना अदर दॅन द फॅक्ट दॅट यू कॅन सी द डेटा ऑन द ऍप. की तुम्ही जेन्ना सांजचे 5 वरां ते रातचे 1 वरां पर्यंत जितले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करतले ताका 20% एक्स्ट्रा चार्ज लागतलो. कळ्ळें तुमकां? ऑलरेडी 4% करून वर्सान वाडयल्याच पूण डेली ऑन अ डेली बेसिस सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत when most people use the maximum electricity that time 20% extra rate लागतले. over that whatever they will. Prepaid metering enforce करतले म्हणून सांगला. time of day metering enforce करतले. That is the only benefit of smart meter for the department. There is zero benefit for the consumer. पाटकरान फाटल्या 4 वर्सां सावन प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष म्हूण पक्षा खातीर काम केला. घडये ताका आनीक व्हड जापसालदारकी दिवची वा चड म्हत्वाच्या भुमिकेत बडटी दिवची अशें पक्ष फुडाऱ्याक दिसून आयले आहेत. हे या बदला फाटलें एक कारण आसूं शकता अशें आमदार एल्टन डिकोस्ता सांगता. जांणी आपलें पद सोडलां तांच्यांनी वैयक्तीक कारणां दिल्यात अशें एल्टन सांगता. तशेंच डिफेक्शन हो वैयक्तीक निर्णय आसा आनी खंयचोच पक्ष एका मनशाच्या कृतीचेर पुरायपणान नियंत्रण दवरूंक शकना अशेंय ताचें म्हणणें. आयकात. It is they have not mentioned what is the reason. They have mentioned it because of their personal issues or whatever personal reason they are resigning. Nowhere they have said that because a new president is come or the old president is gone, they have resigned. They have cited that is a personal reason. We are resigning. It might be time दिवपा मेळना वो आनी कितें तेजें काम आसतलें ताका लागून ते रिजायन जालें आसतलें. इट इज देअर इंडिविज्युअल स्टँड. अमित पाटसे पार्टीन ताका एक रोल प्रेसिडेंट म्हणून एक रोल दिलो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ही हॅज वर्क फॉर ऑलमोस्ट 4 years आनी काम केलें. सो आतां पार्टी दिसलें आसतलें ते कडेन आनी तेज्या
उंच व्हरपाक प्रेसिडेंट देर इज हायर पोजिशन ऑल्सो इन द पार्टी. So income बरें केलें. So that might be the party might have thinking of promoting him somewhere else or to a bigger position. आनीक तेच फाटल्यान आतां न्यू प्रेसिडेंट बाब गिरीश हाडा. So party must have felt that right now we will put Girish as a president, and that is party decision. So whatever the party decides, say it is a collective effort of everyone, not only the party president or not the working president or the committee. Election कोणूय president येवं तूं हिंगा president म्हणटा म्हणटा बारीक हांव सांगता तुका president जावं कोणूय बारीक लास्ट म्हणटा कोण देव सारकें मरे तूं तरी मानता देव म्हणटा जो मनीस देवा तरी भिन्नासतना समज तरी पार्टी सोडयता तूं प्रेसिडेंटान खंयचो बरा तो हाल गिरीश येवं प्रेसिडेंट वो अमित आसूं वो हाल आनी कोण कॅप्टन आसूं युरी आसूं एल्टन आसूं कालूस आसूं वो हाल इवन आमगे आतां आनी कोणी टॉप लिडर येना गोंयची चार्ज घेवन कोण करपा आहा ते मना कोणा तरी डिफेक्शन करपा आहा ते कोणा आडावपाक शकना. पयलो एक टायमार आप म्हणटाले काँग्रेस पार्टी इज आर हे म्हूण वॉट यू कॉल इट आमी पार्टी आमदार क्रिएट करताय आनी बीजेपी दिताय म्हूण. आज आम आदमी कितें जालें आम आदमीचे MP गेल ना आम आदमी आमदार गेल नाही. डोंट पुट समवन एल्स पार्टी इंटू डाउन करना काय से बिकॉज द पार्टी इज पर्सन मेंट बिकॉज द प्रेसिडेंट इज पर्सन मेंट इट इज इंडिविजुअल स्टँड इंडिविजुअली देवा बिना तो मनीस आनी कोणा बिना सांग. तुमकां तेजेर विचारता तूं म्हणटा जे डिफेक्शन जाता ते स्वता डिसिजन आसता स्वता डिसिजन आसता मायट बी. 4 जूनाक मॉन्सून अधिकृतपणान केरळात पावला. हवामान खात्यान 5 ते 7 जून मेरेन कोकण गोंय आणि मराठवाड्यात गडगडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच कांय सुवातींनी 10 जून मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण 4 जूनाक मॉन्सून केरळात प्रवेश जातलो आनी ताजो परिणाम गोंयांतूय जाणवतलो. 4 ते 10 जून ह्या काळात उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मध्यम पावस पडपाचो अदमास आसा. बऱ्याच सुवातींनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले. वाऱ्याक गडगड्याचोय सांगात मेळटलो. तशेंच 4, 5, 6 आनी 8 जुना दिसा राज्यांतल्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. नागरिकांक सादूर रावपाक सांगला. मजगतीं दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर दर्या खर आसपाची शक्यताय आसा. कांय कडेन वाऱ्याचो वेग वराक 60 किलोमीटर मेरेन पावूं येता. हे संदर्भात नुस्तेमाऱ्यांक नुस्तें मारपा खातीर दर्यांत वचचें न्हय असोय सल्लो दिला. हवामानात जावपी बदल मतींत दवरून प्रशासन आनी हवामान खात्यान दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या नागरिकांक आनी नुस्तेमाऱ्यांक गरजेची जतनाय घेवची अशें आवाहन केलां. गोंयांत खर पावस, केरळात मॉन्सून दाखल. गोंयांत व्हड पावसाची शिटकावणी, गडगड वीज आनी खर वारे. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर. 4 ते 10 जून ह्या काळात पावसाची शक्यताय. उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास. दर्या खर जावपाची शक्यताय. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला हवामान खात्यान. गोंयांत फुडल्या कांय दिसांनी पावसाचो नेट वाडटलो. खर वादळी वाऱ्या वांगडा पावसाची शिटकावणी. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजी शारांतले कांय फूड कार्ट्स 7 वर्सां जाले बंद केल्ले. तांकां अजूनय योग्य जागो मेळूंक नाशिल्ल्यान फूड कार्ट चलोवपी सामके बेजारल्यात. हे विशीं बिरेस्तारा महानगरपालिकेची खासा बसका जाली. ह्या बसकेक शारांतल्या विक्रेत्यांची समस्या आयकून घेतले उपरांत जागे पळोवन दवरल्यात. पूण अधुसूचित जावचे आसा अशी माहिती महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. आमचो गाडो हा मिरामार आसलेलो. आतां 6-7 वर्सां जालीं आमचो गाडो काडला आनी एवरी टायम आमची आतां मिटींग आयजूय आतां न्यू कावन्सिलाची फर्स्ट टावन वेंडी कमिटी मिटींग जाल्या. आतां मेयरान प्रॉमीस केला आमकां की ऑलरेडी तांणी आयडेंटिफाय केलेले आहात म्हणून जागे आनी आतां नोटिफिकेशनाक ते घालतले आनी होपफुली पॉझिटीव रिप्लाय वी आर वेटींग. बरे भाशेन जालें जाल्यार आमी सगल्यांक बरें जातलें. कित्याक 6-7 वर्सां ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स जालीं नाका 7 इयर्स जालीं नाका. ते बॉन्ड कितें लागून कारण कितें बॉन्ड कितें जालां म्हणजे आमकां देरेपण आमकां कांय नोटीस बा कांय ना बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज आयले. कितें ट्रॅफिकाचो इश्यू आयलो आनी कांय सांगिनासतना आमकां बॉन्ड केलें आनी आमकां म्हणूंक लागलें की आमी तुमकां रिहॅबिलेट करतात पूण आयज पासून तांकां 6 वर्सां 6 वर्सां डायरेक्टली 6 इयर्स. आनी दुसरे ऑपरेटर आहा तरी चलता ते तुमचे आतां पळय आमी टोटल एक्चुली आहात 90 वेंडर्स. 90 वेंडर्स आनी ते ऑलमोस्ट अरावंड 25 to 30 कार्स ऑपरेटींग. आनी आदर जाते आमकां
आयडेंटिफाय करूंक ना, जागो आयडेंटिफाय करूंक हे. So you all are the ones which are not identified. Yeah, we are the ones who are not operating. Operating. Yeah. And the places are not identified. The places are not identified. So as commissioner we have a meeting. The commissioner and the mayor and the market chairman, Madam Caroline, they have given us an assurance that they are finding out, trying to identify the places. But at that time I said that you all identify and notify it also, because only identification doesn't serve, because tomorrow we don't want any legal problems and be harassment by any court matters and all because of certain legal procedures. So we told them to notify. So once it is notified, then we don't have any issue. Town vending committee meeting. So the agenda was a single agenda. It was basically to discuss notifications of designated areas where the vendors can operate. So we're just getting feedback and discussing some of the issues that might arise. So what the spots are identified? So we've identified a list. So we will identify a list of spots. So they've named different areas, Kanzale, bus stand. So we have to check the feasibility of the spots. So once we check that, we will add it to the minutes and forward it for notification. And how the location is located? So it depends also. See, right now also there are handcarts that are currently operating. So we will have to consider different aspects. It shouldn't block traffic. It shouldn't cause a hindrance to residential areas. So once we identify the list, we go through everything and make sure that we take all of this into consideration. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजार दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ